प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. आदल्या हप्त्यान थोडे संगती आमी नियाळ केल्ल्यो कित्याक आमी देवाचे सारक्याचे आनी स्वरुपाचे. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. देखून गलातियराचें पत्र आमकां सांगता 5वो अध्याय 16वें वाक्य गलेशियन चॅप्टर 5 वर्स 16 आज ते देवाचें उतर आसा आमी समजून काणी घेया. देव आमचो कितलो मोग करता म्हणून आमी देवाच्या मोगांत रावल्यार आमकां कितेंत वायट घडचें ना आमच्या जिवितांत. देखून आनी आतां हांव तुमकां सांगता आत्म्या प्रमाणे चला. ते जाला रक्ता मांसाचे ओडण्यो तुमी धादोशी करचे ना. प्रेज द लॉर्ड. आत्म्या वरवीं चलचे. दोन संगती आज लोक जियेता. एक आत्म्या वरवीं जियेता, एक कुडी रक्तान जियेता. कुडी रक्तान जियोवचो देवाक मानवना, आत्म्या प्रमाणे जियोवचो तो देवाक मानवता. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. देखून आज आमकां ती एक परीक्षा करून पळयल्यार आमी कोण आतां म्हणा कुडी रक्तान जियेता की आत्म्यान जियेता. आत्म्यान जियेता जाल्यार मांसा रक्ताचे ओडण्यो आमी धादोशी करिना. कितें आमची कूड आशेता पळय तें आमी त्या कुडीक दिना. पूण म्हजो आत्मा कितें आशेता तें आत्म्याक जाय जाल्लें हांव दिता जाल्यार हांव आत्म्या प्रमाणे चलतां. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. आमी देवाचो ताळो आयकूंक प्रयत्न करीचे. प्रेज द लॉर्ड. हर एक संगते हर एक घडये देव आमचे कडेन उलयता, निरंतरी उलयता. आमचें जिवीत इल्लेशें त्या पवित्र आत्म्यातय ट्यून अप करचें बारीक गरजेचें. ल्हान ल्हान संगती बारीक संगती थोडे फटी आमकां समजनात कित्याक म्हळ्यार आमचें जिवीत त्या पवित्र आत्म्याक ट्यून अप जावन आसना. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. देखून आमी समजता. गलातियराचें पत्र 5व्या अध्यायांत 22वें वाक्य सांगता गलेशियन चॅप्टर 5 वर्स 22 आमी कितें जायचें कितें विशय पळया. पूण आत्म्याचें फळ हे मोग संतोष समाधान सस्निकाय दयाळाय बरेपण विश्वासीपण बळेपण स्वदम असल्या संगतींक नियमशास्त्र लागू जायना. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. ही पवित्र आत्म्याची फळां देण्याच्या की फळां गरजेची. मस्तू देणे आसोनी मनीस आपलो जीव आत्मा होगडायता एके पाटी. प्रेज द लॉर्ड. पूण पवित्र आत्म्याची फळां आसलो मनीस तसो आत्मा बिलकुल तो होगडायना. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. एक दोन व्यक्ती तुमी पळयलां जावंक पुरो तांचे विशयांत आयकल्यार जावंक पुरो. एक मदर तेरेसा आनी जुआंव पॉल दुसरो हे पुरा ह्या पवित्र आत्म्याच्या फळांनी भरिल्ले मनीस. मदर तेरेसाचे वर्ते एक देणे आसले म्हळ्यार दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करची. जुआंव पॉल दुसऱ्या कडेन वर्ते एक देणे आसले म्हळ्यार सकाळचो मोग करची. दोगांयक आसली देणी पुरा एकच. पूण तांचे थंय ही पवित्र आत्म्याची फळां आसली देखून ती जिवंत आसतना ताका भाग्यवंत म्हणटाली. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. आनी मदर तेरेसाक जिवंत आसतना गटाराची सांतीन म्हणून उलयल्ले पवित्र सभेन गटाराची सांतीन म्हणून. आनी बाब साहेबाक ताका पयल्यांत सांत म्हणून म्हणटाले जुआंव पॉल दुसऱ्याक. ताची साल समकन पळोवन ताणें इगर्ज मातेचो केल्लो मोग पळोवन ही पवित्र सभा कशी चलयल्ली ताणें. आज आमच्या दोळ्या मुखार आमी पळयल्लीं मनशां आमच्या दोळ्यांनी आमी जिवंत आसतना आसलीं ती. आमची जिवंत आसतना ती मरण पावली. आमी जिवंत आसतना तांकां भाग्यवंत केले. आमी जिवंत आसतना तांकां सांत म्हणून पासारले. केदें व्हर तें बागणें आमकां हें पुरा पळोवंक मेळचें. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. देखून पवित्र आत्म्याची देणी आसच्या की चड पवित्र आत्म्याची फळां आमचे थंय गरजेची. प्रेज द लॉर्ड. ही फळां आसल्यार ही जेजू थंय आसली मोग संतोष समाधान सोंसणीकाय दयाळाय बरेपण विश्वासपण बळेपण स्वदमन ही णव पवित्र आत्म्याची फळां जेजू थंय आसली. प्रेज द लॉर्ड. जर आमचे थंय पुरा ही णव फळां आसा जाल्यार आमचे DNA आनी जेजूचे DNA सेम जाता. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. आमी एकच DNA जाता कित्याक जेजून तो आमकां ताच्याच सारक्याचे स्वरुपाचे रचला. प्रेज द लॉर्ड. ताच्या DNA तेंत आसले मोग संतोष समाधान सोंसणीकाय दयाळाय बरेपण विश्वासपण बळेपण स्वदमन. प्रेज द लॉर्ड. जर आमचे थंय ते आमी रुता करता जाल्यार आमचे आनी जेजूचे DNA एकच जाता. कित्याक आमी सारक्याचे ताच्या सारक्याचे ताच्या स्वरुपाचे आमी देवा बरीच देवा चित्त सारक्याचे देवा चित्त स्वरुपाचे. प्रेज द लॉर्ड. आमी चिंतचे मनीस संवसाराचे म्हणून थोडे चिंताप आमचे नॅरो चिंता ल्हानशी चिंताप आमी मनीस ना आमी मनीस न्हय. प्रेज द लॉर्ड
आमकां देवा बरी रसला, देवाची कामां करूंक. जेजून सांगलेली उतरां पळया, जुवांचो वांजेल 14वा अध्याय 12व्या वाक्या, जॉन चॅप्टर 14:12, एक उतर तुमी आयकया पळया. आमी कित्याक जेजू बरी जावंक नजो म्हणून अरी एकल्यांनी आमी ताच्यात सारक्याची ताच्या स्वरुपाची जाताना ही पवित्र फळां असल्यार आमी ताच्या बरी जावया. देखून सांगता, सत जावन तुमकां सांगता, जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो हांव करता ती. जेजून कितें कामां केल्यान? कोडकारांक गूण केलां, केप्प्यांक आयकशें केलां, मण्याक उलयशें केलां, कुड्ड्यांक देस्त दिल्या, मेल्ल्यांक जिवंत उठयलां, आनी कालें करीचें. हे पुरो आमकां हें करी येत न्हय. हांगा सांगलां न्ही जेजून. प्रेज द लॉर्ड. पळय, एक चॅलेंज आमी अशें जावंक आमकां जायचें. आमी मग्नार बसचें, पर्सनल प्रेयर बिल्डअप करीचें, पवित्र पुस्तक चड आनी चड वाचीचें. हे पुरो आमी ह्या संवसारांत करयेत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. सगळीं फळ्या, जो कोण सत म्हणटा तो हांव करता ती कामां करतलो. तितलेंच न्हय, ताच्याकी वर्ती कामां करतलो, कित्याक हांव बापा सरचेन वेता आनी तुमकां पवित्र आत्मो धाडटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. मस्त आमी थोडे पटी जेजूक फॉलो करचे की सर सांदा भक्तां फॉलो करता. सांदा भक्ता आळे ಎಂತ आयकून तशें केल्लें तें. प्रेज द लॉर्ड. तांचें जिवीत ह्याच वाक्याचेर बेज जावन आसलें. ते जेजूक तितले सत म्हणटाले, देखून जेजून केल्ली कामां हर एक ते करताले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सुम्या कडेन मागया. सुम्या, तुजी खुशी म्हजे थंय जारी कर. जेजू, तुजेर हांव सत म्हणटा, तुका वर्तान पाती येता. तूं म्हजो देव, तूं म्हजो रक्षक, तूं म्हजो सोमी. तुजे शिवाय दुसरो देव म्हाका ना. तर आज सुम्या, जुवांच्या वांजेलान तुवें सांगलेली उतरां 14वा अध्याय 12वें वाक्य म्हज्या जिवितान जारी कर. जेजू, म्हज्या जिवितान जारी कर. मागा, हर एक दीस मागा, बावर्तान मागा. तुमी कितें इल्लेशें कान घेवन तांचो सॅटिस्फाय जायनाका. तें देर इज अ नथींग. तुमी आतां काली बेश्टें तरी ते पीनट्स खावन तदुशी जायनाका. ताचे बरे फ्रुट्स आसात, ताचे बरे ड्राय फ्रुट्स आसात, ताचे बरे इतलें तुमी काली इल्लेशें जोड कान गेला ते कांयच न्ही. ताचे वर्त्या मापान देव तुमकां आनी म्हाका दिता. रिसीव करा तें. पातयेया. बाबार्थान केल्लें मागणें देव आयकता. जायत्या अजापांनी अद्भुतां जेसा मुखांतर केल्लो जेजू. जेजू धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तक म्हणटा, जेजू तांचे सांगता दीस आनी रात म्हणले बरी वावुरलो. जेजू जिवन जाल्या उपरांत आजुनी जर देवाच्या कामाक आमी देंवता जाल्यार तो आमचे सांगता दीस आनी रात आमचे सांगता वावुरता. वावुरचे आमी न्ही, तो आमचे सांगता वावुरता. तूं गेल्यार पुरो खंय थंय देव तुज्या मारिफात काम करता, पिडेस्तांक गूण करता, सुवार्ता परगट जाता. हांवें आनी तुवें करीचें जाय आसलीं कामां ही म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणी. त्याच खातीर आमकां जेजून 3 संगतीच्या बॅप्टिझम दिला. प्रवादी जावन आमकां मागलां, रायज जावन आमकां मागलां, याजक जावन आमकां मागलां. ताच्या कामाक आमी तयार करून आमी रावचें. केदाळ तो आमकां ओडता, केदाळ तो आमकां आपोवन व्हरता. मिसांवा खातीर तें आमी नेनाव. बाबर्थान रावया, कलते जावन रावया, पवित्र सभेंत रावया. जेन्ना तो आमकां उपयोग करता तेदाळ आमकां उपयोग करूं दी. आमी जावन खंय धांवचे नाका, जमी आमकां आपोवन व्हरोन दी. हें मागणें जावं दी आमकां. म्हाका मस्त इंट्रस्ट आसा थंय हांगा वचचें म्हण ना. देव म्हाका आपोवन व्हरतना हांवें वचचें तितलेंच. देव केदाळ म्हाका आपोवन व्हरता. माते वचो वांजेल आमकां सांगता 1 अध्याय 20 आनी 3 वाक्य. मॅथ्यू चॅप्टर 1 वर्स 23. एक अंकार चली गर्भेत जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमानुएल म्हूण आपयतले. इमानुएल म्हळ्यार कालें देव. म्हजें सांगता देवाच्या सारक्याचो स्वरूप असो न्ही.
देवच आमीच न्ही हे संवसारांत आमकां 3 पदव्यो दिल्यात गे देवान काली आमकां संवसाराचे मात्रे न्ही सर्गींच्या राजांती आमी राजवडकी चलयतले संवसारांती राजवडकी चलयतले पाताळी आमी राजवडकी चलयतले तितलो अधिकार आमकां देवान दिल्लो आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पूण आमी खंय उपयोग करता संवसारांत देवान दिल्लो अधिकार तो बऱ्या तरेन उपयोग केल्यार आपोस्तालीन पळय ते 12 जाणांनी ते 12 मालगडे ते 12 जाणांनी इतली सुवार्ता परगट केली देखून 12 कुळयेचे ते महान व्यक्ती जाले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ते जावन आसा प्रधान 12 कुळयेचे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तांकां कसलो अधिकार दिलो पळया 12 जाणांकी कशें संवसारांत तांकां अधिकार दिवन देवान धाडिल्लो तो अधिकार तांकां सर्गीच्या राजांत देवान दिलो प्रेज द लॉर्ड आनी तांकां पाताळी तो अधिकार दिल्लो तशेंच आमी ताच्यात भरगी देवा चिंत जेजू चिंत भरगी ताच्यात सारक्याची ताच्या स्वरुपाची उत्पत्ती ग्रंथ 1 अध्याय 20 आनी 6 वाक्य सांगता जेनेसिस चॅप्टर 1 वर्स 26 उत्पत्ती ग्रंथ 1 अध्याय 20 आनी 6 वाक्य देवान म्हळें आमचेच रूप आसो आतां रूप कोणाचें आमचें देवाचें रूप आमच्यात सारक्याचे मनशाक आमी करुया दर्याच्या मासल्यांचेर अंतराळाच्या सुकण्यांचेर जनवरांचेर सर्व रानवट मन जातीचेर आनी धरणीर सत्तेल्या सर्व जीवदळींचेर मनीस अधिकार सोलो कोलो अधिकार दिला पळय म्हाका आनी तुका रचतना आज आमी जीवदाळी पळयल्यार भियोन धांवता अधिकार खंय आसा गे आमचो पळया परते परते वासा ते देवान म्हळें आमच्यात रूप आसो आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करुया मनशाक रचल्ले न्ही मनशाक केल्ले प्रेज द लॉर्ड मनशाक करुया पळया दर्याच्या मासल्यांचेर अंतराळाच्या सुकण्याचेर जनवरांचेर सर्व रानवट मनजातीचेर आनी धरणीर सरतल्या सर्व जीवदळींचेर मनीस अधिकार सोलो मनशाचेर अधिकार सोलो म्हणून खंय मनीस सांगला हांगे हॅलो आज आमी कुटुंबांत कोणाचेर अधिकार चलयता पळया देवान कितें सांगूना तें आमी करता देवान कितें सांगलां तें आमी करिना आज घोव बायलेचेर अधिकार चलयता बायल घोवाचेर अधिकार चलयता घोव बायलां भुरग्यांचेर अधिकार चलयतात तांकां मोगान वागोवंक सांगलां तांचेर अधिकार चलोवंक न्ही अधिकारांचेर चलोवंक आमकां हांचेर अधिकार कोणी चलयनात आमकां दिसता मनीस मात न्ही मुखार कितल्यो संगती आमी रॉंग करता पळया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पूण देवान रक्तान कितेंच गुन्हे करूना ताच्यात रूप आसो आमकां कितें जालें भक्ता गे एका भयणीक पळयतना भावाक पळयतना देवाक पळयली बरी भक्ता गे बघना जाल्यार आमचे ते प्रॉब्लेम आसात न्ही आमकां दुस्मानां बरी ते भक्तात न्ही तर आमी कोण आमचे राजवडकी चलयता खंयगी देवान आमचे वयर राजवडकी चलय आसले ते सोडून आमी खंयगी वायटाक आमच्या अधिकाराकाल दिला त्याच्या अधिकाराकाल आमी आसा प्रेज द लॉर्ड कीर्तनाचो ग्रंथ 115 अध्याय 16वें वाक्य कीर्तनाचो ग्रंथ 115 16 वाक्य 115 अध्याय 115 वर्स 16 सर्ग पळय सर्ग कोणाच्या अधीन आसा थंय कोण अधिकार चलयता देव चलयता पृथ्वी पृथ्वीचेर कोण अधिकार चलयता मनशांक दिल्या हांगा करेक्ट सांगता पळय सर्ग सर्वेस्पराच्या अधीन आसा पूण पृथ्वी ताणें मनशांक अधिकार चलोवंक दिल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हे करेक्ट सांगता हातूंत कांय तुमकां दुबाव आसा गे क्लियर हातूंत कांय तुमकां हाचे कांय विवरण जाय की हाच्या फाटल्यान काले आमना न्ही क्लियर सांगता न्ही हांगा एक्झॅक्टली पळया सारकी देवाचो अधिकार चलता संवसारांत आमचो अधिकार प्रेज द लॉर्ड पूण आमी आमचो अधिकार दुरुपयोग करते आसा देखून आमी देवाक लॅक दिवंक आसा
आमचो अधिकार दुरुपयोग करता जो कोणाचेर अधिकार चलयचे आसले तांचेर आमी अधिकार चलयना जो कोणाचेर अधिकार चलोवं नजो तांचेर आमी अधिकार चलयता ಎಂತ ಮನುಷ್ಯ ते असले बदलाव मनशाक समजना आनी सैतान अशें पुरो आमकां कर्ण घाला देवाच्या उतराक आमी पाळो दिनातले बरी देवाच्या उतराक आमी विधेय जायनातले बरी संवसारांत कितें आमकां अधिकाराक दिलां तें पुरा न्हय तुका मनशाचेर अधिकार दिला वच तुज्या भावाचेर अधिकार तुका तुज्या बायलेचेर अधिकार घोवाचेर अधिकार एकामेका मार आनी काय मांडफोड ಎಂತ हे सैतानान दिल्लो अधिकार देवान हो दिवना देवान हर एकल्यांक आमकां मोगान पळयचे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बरें एका कुटुंबांत हांव भेट केल्ल्या वेळार थंय हांव वय बापय आनी भुरग्यांक एक आजार जाला हांव वय बापाय एक आजार जाला दोगां भुरगीं पूण एकच एक जोडें मोगान ना बापूय आवय बापूय नात तांचे दोगां भुरगीं तांचे काजारी दादले जावं दी बायलां जावं दी मोगार नात त्या गांवाचें काजार आसा पळय फूट आयलेलें देव दाखयता पळय खंय अधिकार चलयता आमी पळया देखून कोण पळय अशें मनशांचेर अधिकार चलोवन एकामेका विधवावळी करतात ती देव आमकां रावोंक साथ दिता देव म्हळ्यार मोग मात्र आमी एकामेका सकरी सोडून एकामेका तर द्वेश करता आमी एकामेका तर कांटाळटा एकामेका हागेंच दवरता एकामेका राग दवरता तर आमी देवाचें सारकें स्वरुपाचें आमी होगडायला आमी प्रेज द लॉर्ड उत्पत्ती ग्रंथ सांगता 2 अध्याय 7वें वाक्य जेनेसिस चॅप्टर 2 वर्स 7 उत्पत्ती ग्रंथ 2 अध्याय 7वें वाक्य तेन्ना सर्वेश्वर देवान धरणीच्या मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडा जिवाचो श्वास फुंकलो आनी तो मनीस एक जीव प्राणी जालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पळया देवाची एक महिमा देवाची काकूळ देवाची कृपा देवान सगळी वनस्पती पयले रचली रूख जरां पुरा पयले रचली मन जाती रचल्यो पुरा रचून जाले पूण मनशाक ताणें रचून घातलें पूण जेन्ना देव ते मन जातींक भेटोंक आयलो त्यो मन जाती देवाक स्पंदन करनातल्यो देवा कडेन उलयनातल्यो देखून तांणी बाप आनी पुतान आनी पवित्र आत्म्यान एक निर्धार कान गेलो आतां आमी तर आमच्यात सारक्याचो आमच्यात स्वरुपाचो मनशांक रचया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तांणी त्या मातयेचो मगर देवाक घर जागे एका मातयेंत एका मनशाक रचून ताचो श्वास पळय नाकाच्या फुडांनी ताचो जीव फुंकलो जीव देवाचो जीव आमचे भितर आयलो तशें आमी देवाची रचना जाल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एकेदाळ ताणें आमच्या नाकाच्या फुडांनी जीव सोडिनातलो जाल्यार तो आत्मा आमचे भितर येनातलो जाल्यार आमी जीव जाते ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पळया खंयच्याच मन जातीक ताच्या नाकाच्या फुडांनी श्वास सोडूना ताणें तांकां रचलें मात्र पूण मनशाच्या नाकांनी ताचो श्वास सोडलो देवाचो श्वास आमी देवाचो श्वास देखून आमी देवाक विरोध केल्ल्या वेळार देवाचो श्वास आमी बंद केल्ले बरी जाता आमी देवाचो श्वास आमचे तें आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवाचो तो श्वास आमी जर श्वास आमचे भितर घाला तो श्वास आमचे तें आसा आनी तो देवाक काडूंक ताका अधिकार आसा तो दवरूंकय अधिकार आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून देव मनशाचो पिसो म्हणीर तितलो देव मनशाचो मोग करता पोरणे सोल्यांत आमी थोडे फावटी वाचतना देव पुरा शिक्षा लायता म्हणून ना शिक्षा लावची काल्या खातीर थंय कित्या खातीर बायबल तुमी परत परत वाचल्यार मात्र ताचो अर्थ तुमकां कळटा एक फावटी वाचल्यार तें समजना मतीक वचना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तुका एक सगळें देवान दिलां सगळें दिलां बरें जिने सांगाती ह्या जिने सांगाती ह्या तुका भुरगीं सगळें दिलां घर दिलां बदीक दिलां सगळें दिलां मागीर तर तूं देवाक विरोध वेशी जाल्यार देवाक सांडशी जाल्यार देवाक कितें राग येना गे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पूण जाल्यारय तो ते वेंचीक पद्दतीचे वापर पळया
तो बापूय आपल्या पुता केदळा पाटी येता की म्हणून मेटार बसून राखून रावसो देव तो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. जरम्याचें पुस्तक आज हांव सकाळीं वाचताना म्हाका एक अध्याय मेळ्ळो, 15वो अध्याय, 19वें वाक्य आनी 20वें वाक्य. जरमाया चॅप्टर 15. हे सकाळीं म्हाका आज वाचताना मेळ्ळेलें उतर जावन आसा. सर्वेस्परान म्हाका अशी जाप दिली. ताणें आपयताना पळय त्या इस्रायल परजेचे कितले पुरा जरमायाक मस्तू राग येता तांचे वयर, पूण सर्वेस्पर ताका जाप दिली. तूं पाटी येशी जाल्यार, तो म्हणटा म्हाका जिशे म्हाका नाका हें सगलें ना, देखून तो रागार जाता देवाचेर. पूण देव ताका जाप दिता, तूं पाटी येशी जाल्यार हांव तुजो नव्यान स्विकार करतलो. पाटये नव्यान स्विकार करतलो आनी तूं म्हजे उजेर उबो रावतलय. व्यर्थ न्हय. बगार मोलाची उतरां तूं उलयशी जाल्यार, व्यर्थ उलोवणें न्हय. व्यर्थ उलोवन आमी उलोवंकूच नजो. मोगाची म्हळ्यार पळय मोलाची उतरां तूं उलयशी जाल्यार तूं म्हजें तोंड कशें जाता. देवाचें तोंड आमी, देवाचें उतर तूं उलयतना देवाचें तोंड तूं जाताय. जरम्याक देवाचें तोंड केलें ताणें. प्रेज द लॉर्ड. आनी तेन्ना तुजेशी परतून येतली आनी तूं तांचेशी वेसोनाय. ती तुजे अशीन येतली, तूं तांचेशी वेसोनाय. 20वें वाक्य, हे परजे विरोध हांव तुका पितूळची गट वणोवन करतलो. पितूळची गट वणोवन ती कोणाच्यानी मोडूंक जायना तशी हांव तुका करतलो. ती तुजे विरोध झुजतीत पूण तुजेर जैत व्हरची नात. कितें हांगा संवसाराच्यो खोल्यो सक्ती जाल्यार तुजे भितर झुजती जाल्यार ते तुजेर जैत व्हरचे नात. कित्याक तुका राखोवंक आनी सोडोवंक हांव तुजे सवे आसा उलयता तो सर्वेस्वर. अच्छा की व्हडलें प्रॉमीस. हें आयकतना हें वाचतना सकाळीं हांव कितलो वेळ ते दुकान गळोवन गेल्या म्हाका आतां गुर्तुना. देवाची कितें व्हडली कृपा पळया. सकाळीं बेगीन उठयलें म्हाका, 4 वरां उठोवन बसयलें पांत्यार आनी हें वर्ड ऑफ गॉड दिलें म्हाका. आनी हें वर्ड ऑफ गॉड पळया, कहलें वर्ड ऑफ गॉड पळया. जर आमी देवाचो मोग करता, जर देवा सांगत आमी रावता जाल्यार कोणूच आमचे विरोध जैत वरचो ना. कित्याक जैत वंत जावंक देव सर्वेस्पर देव म्हजे सांगता आनी तुमच्या सांगता झुजतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. उत्पत्ती ग्रंथ 8वो अध्याय 20 आनी 1 वाक्य सांगता. उत्पत्ती ग्रंथ जेनेसिस चॅप्टर 8 वर्स 21. सर्वेस्परान तिसो स्वादीक परमळ कोण असो आदाम आनी एवेसो स्वादीक परमळ घेतलो. आज तुमचो जेजू स्वादीक परमळ घेता. स्वादीक आसा की पळया. स्वादीक परमळ पळया. सर्वेस्परान तिसो स्वादीक परमळ घेतलो. आपणा इतल्याक तो म्हणालो, मनशांक लागून हांव पृथ्वेचेर परतून केदीस शिराब घालचो ना. कित्याक भुरगेपणांतूच मनशाचें काळीज खोटें. हांवें हे दोळ नाश केल्ले बरी ह्या फुडें केदीस सरू प्राण्याचो नाश करचो ना. केदे व्हडलें प्रॉमीस दिलें. बुडतुकला उपरांत देवान सांगची उतरां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून केदीस आजून पळय ताच्या उपरांत केदीस संवसार देवान नाश करूं ना. प्रॉब्लेम्स येतात. तुम्ही रिव्हलेशन उघडपणाच्या ग्रंथांत वाचा. उघडपणाचे ग्रंथ वाचूंक सुरू करा एक अध्याय दिसाक. जाल्यार तुमकां कळटा देव आतां कितें करनासा की म्हणून. आतां घरचीं गणितां उघडपणाच्या ग्रंथांत आसात. दानियेलाचे ग्रंथ वाचा. ते जाल्यार आतां घरचीं गणितां दानियल प्रवादीन बरोवन गेल्लीं आसात. दानियल प्रवादी आनी उघडपणाचो ग्रंथ सांगता वाचा. एक तांतले वाचून वचा. पळया आदी कितें सांगलें. देव परत सगळे आतां करते आसा पूण संवसार एकत्वपटी नाश करिना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 देखून आनी संवसार नाश जाता तें चिंतून कंत करनाकात. तुमच्या भुरग्यांक संवसार पळोवंक मेळटा की हरी एकल्यांक पळोवंक मेळटलो. तांच्या जिवितांत कितले आवक आसा ते दोन म्हणसर मेळटले. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया. पोरेकली बहीण म्हणटाली आतां एंड टायम घेयनाय, म्हजो आतां भुरगो जल्माला मात्र ताका मेळत की पळोवंक थोड्यांची कोंत कितली संवसारी मनशां. प्रेज द लॉर्ड. आजुनी भुरगीं आजी कांय कितली जल्माल्यांत आसतली न्हय, फाल्यां जल्मतली, परवांय जल्मतली. ते देवाची योजन चलती आसता, पूण एंड काळ येता म्हणून आमकां कोणाकी गोत्तू ना. जेजूच सांगता बापा शिवाय म्हाका जावं दी, देवदूतांक जावं दी, कोणाकच ती घडी कळीत ना. तर कोणाक कळटा? कोणे प्रवादीत आनी काळे ते तावन सांगता इतल्या वर्सांनी एंड जाता, 2000 वर्सां दोन जेजून अशें बोटां दाखयल्या 2000 वर्सांनी एंड जाता म्हळें. प्रेज द लॉर्ड. हांवें देखून गर्भात न्हू फाटीं गेलें. एंड जाता जाल्यार जावं दी, गर्भांचे तरी उरता न्हय, जावं ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून 2000 वर्सांनी हायेस्ट काजार जाल्यात, कित्याक म्हळ्यार एटलिस्ट काजार जावन तरी एंड जावं दी म्हणून कडेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून अशें संगती न्हय, ह्यो पुरो आमी आमच्या त्या मोतीक, आमची मोत ल्हान येदीशी आसा, त्या मोतीक हें पुरो आटापूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी हे सिंपल तरान एक कालतेपणान जेजूचो मोग करया. बरो बरो आमी देवाचो मोग करया, तो आमचो मोग करता. पथकातान वायट तावन पयस रावया. आमी सगळीं भाऊ भयणी जावं दी, भाऊ भयणी जावं दी, आवय बापाय जावं दी, भुरगीं जावं दी, मोगान आमी जियेया. तें देवाक मानवता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून सुवांजेल सांगता पळया, जेजूची उतरां पळया, 5वो अध्याय 16 आनी 17 वाक्यां. जॉन चॅप्टर 5 वर्स 16 वर्सेस 17 कितें सांगता? जेजू असले सर्व सापताच्या दिसा करतालो, देखून जुदेव ताका इजा दिवंक लागले. बरें काम करतल्यांक इजा दितातच, पूण जेजून तांकां जाप दिली, म्हजो बाप सदांच वावुरता. म्हजो बाप म्हजो आनी तुजो देव म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत सदांच वावुरता. दीस आनी रात म्हणले बरी वावुरता. एक घडी सोडी नासतना आमच्या मारिफात वावुरता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांवूय तसोच वावुरता. दमदुत्या कृत्य पुस्तकांत वाचल्यार तुमकां कळटा, आपोस्तलां सांगता दीस आनी रात म्हणले बरी जेजू वावुरलो. एकाडेन तो लुकाक आनी सांगता, सांपावलो, एकाडेन हांव सिनोगोगांत म्हाका धरून उबो केलो, पूण तुमी कोण्णी म्हज्या सांगता नातल्यात, पुरो म्हाका सांडून गेले, पूण जेजू म्हज्या बगलेन रावलो. प्रेज द लॉर्ड. केदो बरें एक देणे पळया, सांपावल म्हणटा म्हज्या बगल्यान जेजू रावलो. जेजू रावलो कोणाक दिसोवना, त्या अधिकाऱ्यांक दिसोवना, त्या लोकांक दिसोवना, पूण पावलूक दिसलो. कित्याक जेजू सांगता, जेजू सांगता पावलची येतालो, पावलू सांगता जेजूची येतालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देखून तो वावुरता, सदां न्ही तो वावुरता, आमचे सांगता वावुरता. उत्पत्ती ग्रंथ 20 आनी 7 अध्याय. जेनेसीस चॅप्टर 27 वर्स 16 आतां आमी वाचूंक सुरू करया. एक वाक्य पळया, कितले देवाचें उतर आमचो ताणें कितलो पळया. बोकऱ्याचे सांबडे ताच्या हातांक आनी लोंग नातलेल्या गळ्याक रेवडायले. पळया, ओ कोण? ओ कोण? एकल्याचे हक्क आनी एकलो सोरता. वो कोण? जाकोब. आपल्या व्हडल्या भावाचे हक्क सोर्न घालून घेता. वो पळया, हाच्या व्हडल्या भावाक मेळत जे आसले, देखून व्हडल्या भावाच्या आंगार फुल्ल लोम आसली, देखून आवय कालें करता, ताका त्या लोवेचे वस्तू ना. कित्याक जाकोब कुड्डो, सॉरी तसो बापूय कुड्डो, इसाक कुड्डो जावन आसलो, आनी कुड्ड्याक ताणें सासपून पळोवचें. देखून आवय कालें करता, आपल्या जाकोबाक ताले वस्तू न्हेसयत आनी व्हरता. बकऱ्याचे सांबडे ताच्या हातांक आनी लोव नातलेल्या गळ्याक रेवडायले. पळया, मागीर मुखार आपणें तयार केल्लें जेवण आनी उंडो तिणें आपल्या पुता जाकोबाच्या हातान दिले. पळया, देवाच्या राजा खातीर एक कितें पुरो करतात. पळया, तर आमी देवाच्या राजा खातीर कालें करता. आज जाकोब आपल्या बापाय सरसीन गेलो आनी म्हणलो, बापा ताणें जाप दिली, हांव हांगा आसा, तूं कोण म्हज्या पुता? इसारता. पळया, जाकोबान आपल्या बापायक जाप दिली, हांव तुजो मालगोडो पूत येसाव. गेला कोण? जाकोब. पळया, चिटींग करता. पळया, प्रेज द लॉर्ड.
बरे की त्या हक्का खातीर त्या बेसांवा खातीर काली एका बापायच्या बेसांवा खातीर ताका गोत्त आसा बापायची एक बेसांव मेळ्ळ्यार हांव पुरतो जैत जोडटलो ह्या संवसारांत देखून तें बेसांव आपणावच्या खातीर वो एसावाचो वेस घालून येता पळया जाप दिली जाल्यार मालगोडा पूत एसाव तुवें सांगल्या प्रमाणे हांवें केलां उठ आनी बस आनी हांवें हाडिल्लें शिकाऱ्याचें मांस खा शिकारी करूंक ना बकऱ्याचें पील मारन दिलां रांदचें आवयत न्हय आवय गोत्त आसा कशें रांदीचें म्हणून कोले पुरो चिटींग करतात पळया एक बापायचे आशिर्वाद जोडच्या खातीर आमी त्या बापायचे आशिर्वाद जोडच्या खातीर आमी कितें करता देव ताका कांटळना देव ताका भायर घालिना जाकोबाक तो अप्रिशिएट करता ताका आनी देवान पयलें सांगिल्लें व्हडलो भाव तुजो साकोर जातलो म्हणून हे सभाक सांगलें प्रेज द लॉर्ड आनी पळया उटका आनी शिकाऱ्याचें मांस खा उपरांत तो म्हाका तुजो आशिर्वाद दी प्रेज द लॉर्ड इजाकान आपल्या पुताक विचारलें तितले बेगीन तुका शिकारी कशी मेळ्ळी ताकाय गोत्ता न्ही शिकारी तो येतालो न्ही जाकोबान जाप दिली सरस्वर तुज्या देवान म्हज्या मुखल्यान ती धावशी गेली खंय मुसर पटी पळय प्रत्येक कॉलेज चिटींग पळया एक आशिर्वाद जोडच्या खातीर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया इजाकान जाकोबाक म्हणलें ये लागीं ये सर तुजो पूत एसाव वयगी न्हय म्हणून हांव तुका सस्पून पळयता म्हज्या पुता प्रेज द लॉर्ड पळया जाकोब आपल्या बापाय इजाका लागीं गेलो इजाकान ताका सस्पून पळय ताळो जाकोब असो पूण हात एसाव असो बापायन मती गेला ताळो कोण असो जाकोब असो तूं हात कोण असो एसाव असो पळया प्रेज द लॉर्ड जाकोबाच्या हातांत एसावाच्या हाताक असलेली लोंव असली देखून ताची वळख इजाकाक मेळ्ळी ना ताणें ताचेर आशिर्वाद घालो हें गरजेचें तर खंयच्या परिस्थितीक तुवें वचूंक जाय एक देवाचे आशिर्वाद तुज्या जिवितांत जोडच्या खातीर प्रेज द लॉर्ड तो जाकोब खंयच्या स्थितीक देवलो पळया एसावाक ताणें फटयलें आनी एसावाचे आशिर्वाद ताणें जोड काडून गेले एक्चुअली मालगड्या पुताक मेळचे आसले देवाचे आशिर्वाद जाकोबान इजाकान दिवचे जाकोबाक म्हणून पळया कशें पुरा करतात एसाव आशिर्वाद जोडूंक शकलो ना जाकोबान जोडलें बऱ्या वाटेन न्हय जाल्यार आनी एका वाटेन देखून आमी देवाचे आशिर्वाद सोडूंक प्रयत्न करीचे आमी आशिर्वाद पडलेली परसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आनी 27 उत्पत्ती 27 अशें सांगता उत्पत्तीचो ग्रंथ 27 अध्याय 27 वाक्य 27 तो लागीं सरलो आनी ताणें ताका उमो दिलो आनी ताणें ताच्या मुस्तायकेचो परमोळ घेतलो आनी ताका आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें सर्वेस्परान आशिर्वाद घाल्ल्या त्या शेता बरी तुजो पूत परमळटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज आमी परमळटा गे आज आमी देवा मुखार आसा हे म्हाकाय लागू जाता तुमकांय लागू जाता परमळटा गे आमी आज आमकांय लागीं येता पळया आमी मस्त देवातान पयस आसा देवाता लागीं आयल्यार देव कालें करता आमकां सस्पता आमकां परमळ आमचो परमळ कान घेता आनी आमकां आशिर्वाद दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून असले आशिर्वाद आमी कान घेवंक जाय असले आशिर्वाद आमच्या जिवितान आमी जोडूंक जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून आज एक बेसांव जोडच्या खातीर कितें पुरो केलें त्या जाकोबान पूण तो सक्सेस जालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताचे तितलो ग्रेस्त मनीस ताचे तितलो ओडविकाय आसलो मनीस ताचेर देवान घाल्लें ती आशिर्वादां एसावाचेर पडोवना तो धांवलो आपल्या भावाक भियोन धांवलो गांव सोडून धांवलो मावळ्याच्या घरा रावलो थंय ताका देवान आशिर्वाद केले थंय जाय तितली गोरवां पासरां ताका दिली थंय ताका ताचें लग्न जालें पुरो जालें प्रेज द लॉर्ड आनी परत इतलें पुरो आस्तबदी काण घेवन भावाक काणिके वयर काणिको दन हर एक तो एक मेट भाऊ मुखार काण एसाव मुखार येता आसतना वो एक पंगड दान ताका काणिको दिवन ताचो राग निवळाय म्हणून पळयता आनी ते एक जातात बाबा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया
एसाव ताचेर राग दवरिना, जाकोबाचें भें पुरो चलता. आज आमी आमच्या कुटुंबान पयलें पळयचें, आमी बाबाव सारके आसांव गे, बोबोन्या सारके आसांव गे, आवय बापाय कडेन भुरगीं सारकीं आसात गे, भुरग्यां कडेन आवय बापूय सारके आसात गे. हें बारीक गरजेचें. देवाचे आशिर्वाद हांगा मेळची. जर आमचें रिलेशन सारकें ना जाल्यार आमी कितलीं देवाची आशिर्वाद होगडायता आमच्या जिवितांत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमी सगळीं उबे रावया. आज विशेष तरान आज आमी मागया तें आशिर्वाद इजाकात आनी जाकोबान चडलेले. देवाचे आशिर्वाद आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागया. तेंचो आशिर्वाद आज जावंक पुरो देव तुका लागीं येता, पटलून जाता, तुका उमा घेता, तुजो पुरमळकान घेता, तूं वय की न्हय गे म्हणून. असले परिस्थितींत आमी जियेत आसतना आमी भियेवचें नाका. देवाची काकुळटांनी कृपा मागया. आमी देवाक लागीं सरया. देवाची महिमा, देवाची काकुळ, देवाची कृपा आमच्या जिवितांत यथेश्ट मापान देवून येवं दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया. आराधिस्वे निन्नने, आराधिस्वे निन्नने, आराधिस्वे निन्नने, आराधिस्वे निन्नने.
the fire flow, Lord. ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನನೆ Lord Jesus, anoint the Lord. ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನನೆ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನನೆ तुझी काकुलतानी कृपा मागता दिसू या वेळा आमकां हर एकल्याक दिसू तुझे आशीर्वाद मेळोवन दी. तुवें दिल्ले ते जाकोबाक दिल्ले आशीर्वाद, इसाकाक दिल्ले आशीर्वाद, अब्राहम बापाक दिल्ले आशीर्वाद आमचेर पडोवन दी जेसू. आमच्या कुटुंबाचेर पडोवन दी, आमच्या दिसपरत्या ग्रासाचेर पडोवन दी जेसू. जेसू तुझ्या आशीर्वादा खातीर आमी राखून रावल्या, तुझ्या दैवीक सत्य खातीर आमी राखून रावल्या सोम्या. तुझी काकुलतानी कृपा ह्या वेळार मागता सोम्या जेसू. महिमेಗೆ ಯೋಗ್ಯ ನೀನೇ ಎಂದು ಹಾರದಂತ ಬೆಳಕೆ महिमेಗೆ ಯೋಗ್ಯ ನೀನೇ ಎಂದು ಆರದಂತ ಬೆಳಕೆ ಮೊಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಓರಿನ ನಿಂತು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ಮೊಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊರಿನ ನಿಂತು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ. ಓ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ. सोम्या जेसू तुझी काकुलतानी कृपा आमकां मेळोवन दी जेसू. ह्या आराधनाच्या वेळार जेसू तुझी दैवीक सकत आमचे थंय वाळय जेसू. ह्या वेळार हे सक्रामेंतान तूं करसून इज हजार आसाय. तुझी दैवीक सकत आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर वाळय जेसू. तुजो मोग आमच्या काळजांत पेटय सोम्या. तुझ्या उतरा प्रमाणे जियोंक तुझ्या आशीर्वादाने बरोवंक जेसू आमकां तूं पव कर जेसू. आमच्या विरोध झुजोवंक हर एक वायटाचे सत्य सगळे पाडाव जावन दी जेसू. तुझ्या नांवान आमी फरमायता सगळें तें आमचे तावन तुटून पडोवन दी. ह्या वेळार निराशपण, सलवणी, रिणाचे भार, पातकाचो प्रभाव आमचे तावन पयस वचून ह्या वेळार तुझी दैवीक सकत आमचे थंय वाळय जेसू. ಪರಿಶುದ್ಧ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಭಯಭಕ್ತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಭಯಭಕ್ತಿ
ಸಿರಿರುವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಎಂದೆಂದು ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಕರ್ತನೇ ನನ್ನುಸಿರೇ ಯೇಸುವೆ ನಂದೇವನೇ ಸಿರಿರುವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಎಂದೆಂದು ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನನೇ ಓ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿಮ್ಮನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿಮ್ಮನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿಮ್ಮನೇ We lift up your name, Lord. Aradhan नमस्कार कर आमची सगळी मागणी समर्पण कर दिवन ताच्या आशीर्वाद जोन पाटी आमी घराया हेरांकी सांगा बुधवाराच्या मागण्या विशयी ತಿಳಿಸಿया मेसेज करा आणि थोड्यांक तरी तुम्ही येताना आपोवन हाडूंक प्रयत्न करा. देवाचें काम आमी करूंक आसा. थँक्यू जीसस.